ड्रग्स, सोरो, सेक्स, बायला भुरग्यांचेर अत्याचार, गाडयो चलयतना बेशिस्त असल्यो गजाली पुलिसांक ड्युटीर करूंक मेळच्यो ना। अशें कितेंय करतना मेळ्यार खंयचोच पुलीस कितलोय फावोर हाडलो म्हूण सुटचो ना म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकारान शिटकावणी दिल्या। बाबू कवळेकारान मडगांव पीसीआर व्हॅनीत बियरीच्या बाटल्या सयत मेळिल्ले पेट्रोल पुलिसांचो इश्यू काडिल्लो। Fear and anxiety in the minds of people of Goa on account of the rising burglaries, theft and dacoities, and the care a damn attitude of the police by drinking on duty at night. The step government would like to take in the matter. So रक्षा करपी लोक जर अशी करपा आले जाल्यार खंय तरी हेजेर तुमी हे करपा जाय की हे जावपा नाका फुडाराक म्हणून खंय तरी मेकॅनिझम हेजेर चॅक करपा आसा कितें कितें तर तुमी घालूं जाय कितें। इन्सिडेंटान ते पुलीस जे आशिल्ले ते पिवन नासले। फर्स्ट फॅक्ट ब्लड चेक केले, आमी सगळे चेक केले। केअर डॅम एटिट्यूड न्हय, पण कोणाचेर एक्शन घेतलो जर तूं जाल्यार ताका योग्य ती चान्स दिवन नॅचरल जस्टिसा प्रमाणे एक्शन घेवंक जाय। म्हणून तांचे आमी ब्लड चेक केले। सर वी फावंड दॅट दे वर नॉट ड्रंक, सो देर वॉज नो अल्कोहोल फावंड इन देर ब्लड। पण त्याच बरोबर हांव हें सांगूंक सोदता हावजाक, आनी वीच आय स्ट्रॉंगली ऑब्जेक्ट टू, that 3 beer bottles were found in the car vehicle. हांव टॉलरेट कशेंच करचो ना, म्हजे कडेन फावोर घेवन येवं नाकात। चायल्ड एब्यूज, ड्रग्स, सेक्स, ड्रिंकींग आनी इनडिसिप्लीन ह्यो पांचूय गजाली पुलिसीक वेरजे आहा। पुलीस कॅनॉट डू दीस, कॅनॉट, हांव अंडरलायन करता। आनी एखादो पुलीसमॅन हे करता आसतना सापडत धर तूं जाल्यार हांव एकदम कडक कारवाई करतलो। तांचें नशीब बरें, हांव नशीब बरें इतल्याकूच म्हणटा की तांच्या आंगान सोरो मेळ्ळो ना। आनी पुलीस ड्युटेर गेलो की ताका जेवणाक मातसो उशीर जालो जाल्यार येदी व्हडली बातमी येता, अरे दॅट इज अ जॉब ऑफ द पुलीस। ही नोज दॅट वेन ही इज ऑन ड्युटी ही मे नॉट गेट फूड। आय नो नक्सल एरियेन जे झगडी करतात पळय, फायट करतात CRPFचे, ते 3-3 दीस फक्त फाटीन चणे आनी भिकणां आसता पळय ती खावन रावतात। आर्मी पळय बॉर्डरीचेर फायर हे करतात, लढाई करतात, ते 72 वरांची चिकी बिकी असले घेवन वतात, तांकां जेवण मेळना लढाई करता आसतना। पालिका वाठारांतलो पेट्रोलियम ऑक्ट्रॉय सरकार दवरता आनी पालिकांक फक्त 15% दिता। पालिकांचो पयसो सरकार कित्याक दवरता काय म्हूण वास्कोचो BJP आमदार कार्लुसानूच प्रस्न काडलो। हो रिटर्न शेअर वाडोवपाचो जाल्यार सरकारान जनगणने प्रमाण निर्णय घेवपाचो। पालिकांनी थाराव घेवन धाडचे म्हूण शार विकास मंत्री फ्रांसिसान जाप दिल्या, मात सगलो ऑक्ट्रॉय परत पालिकांक दिवपाचें उतर दिलेंच ना। The commercial tax of the like he is collecting octroi, Speaker sir. But Speaker sir, the DMA is the distributing the octroi, Speaker sir. I would know, Speaker sir, how is the base of distribution? When the government is collecting 2%, as the minister has said, Speaker sir, out of 2%, we are only getting 15.75%, Speaker sir. Octroi should be given, if the government is collecting, that full octroi should be given to the municipal council, Speaker sir. Why not happening? I'll just clarify to the member that octroi collection on petroleum product has been removed from the powers of the municipal council. The reason was one particular panchayat was charging 1% octroi, another one was charging 3% octroi, आणि मागीर कितें जातालें थंयचे टँकर आहा ते ह्या हातून वताले म्हारगात हातून आनी 2%चे लॉस जाताले, बिकॉज देर वॉज नो युनिफॉर्मिटी। आनी गोवा पेट्रोल पंप्स आनी हे तिकून आसता म्हणून 2000 म्हाका दिसता 4 काय 3 केन्ना तरी 2001 maybe 2001 powers for municipalities and panchayats to collect octroi on petroleum product has been abolished. And the order says that the municipal councils will be suitably compensated, Speaker sir. Why only 15.75% is given, Speaker sir, of the total amount collected? I've got figures, Speaker sir. For 2012-13, Speaker sir, we have collected about Speaker sir, 10 crore 63 lakhs, Speaker sir. But we have got only 1 crore 67 lakhs. Why the difference, Speaker sir? I'm saying at least give us the full amount or at least 50% of the amount, Speaker sir. 2011चे सेन्सस पॉप्युलेशन हा पळय त्या प्रमाणे ऑक्ट्रॉय गावतली आनी त्या अंदाजा प्रमाणे म्हाज्या कंदान मुरमुगांव म्युनिसिपालिटीक सादारणशे 100 कोटी गावतले वर्सभर।
if there's a demand to give them the whole octroi collection compensation, then I think he'll have to move a resolution from the council to the government saying that we are not satisfied with this part payment, we want the whole payment. So that could be considered by the government, I don't know. रेव्हेन्यू मिनिस्टर रोहनन कोलवाळे कोमुंदात जमनीवेल्या वादग्रस्त बेकायदेशीर बांदकामाच्या सोमारास स्वता वचून इन्स्पेक्शन केलें. थंय प्लॉट बंगले उबे जातात म्हूण आमदार निळकंठान विशय काडिल्लो. इन्स्पेक्शनाक खंवटे बरोबर निळकंठ, उत्तर गोंयचे जिल्लोधिकारी आनी बाकीचे ऑफिसर आशिल्ले. रोहनान ह्या प्रकरणाची चौकशी करून एक्शन घेता म्हूण विधानसभेत उतर दिलां. कलेक्टराक इन्क्वायरी रिपोर्ट पावला. आयज थंयसर 133 प्लॉट डेव्हलप जाल्या, लाखांनी कोटींनी खर्च करून रस्ते केल्या. हांवें पिक्चरां हाडल्यात, थोडे 10-12 बंगले जाले. आय विल प्लेस दीस ऑन द टेबल ऑफ द हावस. इतकी इरेग्युलरिटी आसतना हांव नकळो गव्हर्मेंटान जावं एडमिनिस्ट्रेट कित्याक वयर रावला. आनी म्हाज्या म्हायती प्रमाणे ही जमीन 50 रुपये स्क्वेअर मिटरा प्रमाणे दिल्या. वेरेज थंय एट प्रेझेंट रेट आसा 10,000 रुपया. जे कोलवाळ हावजींग बोर्ड आहा तेज्यात ऑपोजीट सायडीन मेन रोड हायवेक आहा. नेक्स्ट असेंब्ली येता पर्यंत ताजेर कितें जातलें हें तुमकांय दिश्टी पडटलें. बट वी विल टेक दीस एज अ टेस्ट केस फॉर ऑल द पीपल इन द ऑपोजिशन टू नो हाव वी आर गोईंग अबाउट एज फार एज सच केसीस कम. आनी ते कोणूय आसूनी तातूंत पॉलिटिशियनूय इनवॉल्ड आसूनी एक्शन वील बी टेकन. कन्वर्जन्सनात ना प्रोसिजराकूच तूं पयलें सुरवातीक जेन्ना प्लॉटिंग करपाक सुद्दां सोदता यू नीड टू हॅव अ गव्हर्मेंट एप्रुवल. आनी हांव कितें जाता खुबदां गजाली गव्हर्मेंट एप्रुवल म्हणजे गव्हर्मेंटा कडेन येत ना. इट समटायम्स इज हँडल एट द लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑर वॉट एवर. सो वी नीड टू चेंज सर्टन थिंग्स इमिजिएटली वीच वी वील टॉक. कायद्या प्रमाणे कितें बसता ते करतलेच. पूण इन द लॉंग रन वी नीड टू एन्श्योर दॅट दिस टायप ऑफ इलिगॅलिटीज डोंट एक्झिस्ट. आतां म्हाका काल पयर थिवी कुमुदाचें एक रिप्रेझेंटेशन येलां. The similar illegalities are in three comunidades. So that every person starts getting into this, that means it is every community is having a thing. Serula fati ashili, आता कोलवाळे आयली, आता पयर म्हाका एक रिप्रेझेंटेशन थिवीचें आयलां. So I think everything has to be investigated initially, but government along with Chief Minister we will have to take a consensus decision on how to go about to protect our community bodies. कित्याक these are the only गांवकाराच्यो bodies म्हणटा ते ह्यो, and if they are not in the right hands, I think this is what is happening. सध्या इमिजिएटली गरज आसा की अ स्ट्रॉंग मेसेज टू ऑल द कम्युनिटीज ऑफ गोवा टू गो की विदाउट गव्हर्मेंट अप्रुवल दे कॅनॉट गो फॉर एनीथिंग लाईक दिस. दे हॅव टू हॅव गव्हर्मेंट अप्रुवल इन प्लेस. दे हॅव टू हॅव द स्ट्रक्चरिंग इन प्लेस. अँड इफ इट इज नॉट देअर आय थिंक वॉट एवर एक्शन हॅज टू बी इनिशिएटेड बाय लॉ. कायद्या प्रमाणे कितें करपाचें आसा ह्या कमिटीचेर काय हुएवर इज इनवॉल्ड इन इट 100% जातलेंच. Give a break.